वॉट रोल द सायनसीस प्ले म्हणजे सायनसीक लागून कितें आमच्या शरिरान त्याचो फायदो कितें आसता ते खंय बेस्ड आसता तांचें फंक्शन कितें हें मातशें आमकां विस्कटान सांगात. सो सायनसीस म्हणल्यार सगळ्यांक आसतात अँड दे आर नथिंग बट एअर फिल्ड कॅविटीज म्हणल्यार थोडी कॅविटीज असतात इन द फेशियल स्ट्रक्चर नाकाच्या सरभोंवतणी तातूंत वारे आसता नॉर्मली आनी ते सगळे सायनसीस नाकान भितर ओपन जातात. अच्छा. ओके सो आमच्या वाय हॅव गॉड गिवन अस दी सायनसीस देवान कित्याक करून दिला. एक म्हणल्यार सायनसीस सपोज नाशिल्लें इमॅजीन सॉलीड बोन आशिल्लो जाल्यार सॉलीड स्कल बोन गोमटेचेर दवरप कितलें मुश्कील जाता आशिल्लें. सो दे लायटन द वेट ऑफ द स्कलाचो वेट लायटन करता. सेकंडली दे ॲक्ट एज एअर कंडिशनिंग सिस्टम ऑफ द नोज. जे आमी श्वास घेतात ते जनरली ड्राय आसता, जे भितर वता नाकान वता सायनसान ट्रॅव्हल जाता फाटल्यान वता आनी मागीर ट्रेकिया विंड पायपांतल्यान फुफ्फुसांत वता. सो द सायनसीस हेल्प इन ह्युमिडिफिकेशन म्हणल्यार मातशें वोलें करता. अदरवायज श्वास जे घेतात ते ड्राय असले जाल्यार यू वील फील नोज ब्लॉक. अच्छा. फॉर एक्झाम्पल तुमकां सपोज सर्दी जाली जाल्यार आमचें नाक ब्लॉक्ड आसता तेन्ना आमी तोंडांतल्यान श्वास घेतात. बरोबर. थोडे वेळ 5 मिनटां श्वास घेतले अँड देन यू फील ड्रायनेस फील जाता, सोरनेस, अनकम्फर्टेबल. सो बिकॉज दिस फंक्शन ऑफ द सायनसीस हॅज बीन बायपास्ड. सो तोंडांतल्यान श्वास घेतले की ह्युमिडिफिकेशन जायना. सो हो मेन की ह्युमिडिफाय करता इल्लें वॉल्साण दिता श्वासाक. आनी थर्ड मेन म्हणल्यार जे सायनस आमचे म्युसिन किंवा शेमूड किंवा सिक्रिशन्स तयार करता. सायनसाची लायनींग जी आसा पळय ती खूब स्पेशलायज लायनींग आसता. सो आतां तोंड आमी ओपन केलें जाल्यार पिंक मेम्ब्रेन सो दिसता, तशें सायनसानूय आसता, नाकानूय आसता पिंक स्पॉन्जी सॉर्ट ऑफ मेम्ब्रेन आसता. आनी ते सिक्रिशन्स तयार करता किंवा म्युसिन किंवा शेमूड तयार करता. आनी त्या लायनिंगान बारीक बारीक हेअर लायक स्ट्रक्चर्स म्हणल्यार केंसा सारके स्ट्रक्चर्स असतात इन ईच सेल. म्हणजे इनकेस थोडक्यान म्हणजे ते कुसुंडे किंवा सुकुंडे पळय तेंच्या आंगार जशे आसता ते लव कशी तशें आसता. लवां कशी आसता एक्झॅक्टली. सो तांचो फंक्शन कितें, जे सायनस सिक्रिशन तयार करता किंवा म्युसिन तयार करता शेमूड, ते जे कुसुंडा जे म्हटले पळय ते बीट करतात. दे बीट इन अ वेव लायक फॅशन. आनी जे सगळे सिक्रिशन्स तयार जाता ते फाटल्या वाटेन पुश करीत रावतात, फाटल्या वाटेन दुखळीत रावतात. म्हणजे इकेन पर्याय म्हणजे शेतान खूब फावट पळयता की व्हडली शेतां आसता आनी वारें येता तेन्ना ती ल्हारां कशी जातात. सो इन वन पर्टिक्युलर डायरेक्शन दे मूव. वारो आयलो की तशी वतात. सो तशा पद्दतीन हे नाकातले जे सायनसाचे जे हेअर लायक स्ट्रक्चर्स आसतात ते तशे मूव जातात. दॅट इज देयर फंक्शन. सो दॅट दे पुश द सिक्रेशन्स इन वन डायरेक्शन. करेक्ट. ओके. सो दॅट ते कितें जाता की आमकां दे ॲक्ट एज अ डिफेन्स मेकॅनिझम. म्हणजे आमी कितेंय भितर घेतलें, सपोज डर्ट घेतलो, एलर्जन, पोलन किंवा इवन वायरसेस, सगळे वायरस डिझिजीस तयार करतले म्हणून ना, इवन इनॉक्युलेट बारीक सारीक वायरसेस ते पुश करून पोटान घालतात किंवा ब्रीद इन ब्रीद आउट. अच्छा. सो दे आर डिफेन्स म्हणजे आमची संरक्षण रचनेची एक महत्वाची डिफेन्स लायन, फर्स्ट डिफेन्स लायन म्हणून येता. कारण जेन्ना आमी बॉर्डरीचेर पळयतना तरी ऑलवेज कळ्ळे फर्स्ट डिफेन्स लायन, सेकंड डिफेन्स लायन. सो दिस इज लायक अ फर्स्ट डिफेन्स लायन फॉर अस. सो हे 3 मेन फंक्शन ऑफ द सायनसीस. आणि सायनसीस नाकाच्या सरभोवतणी असतात. देर आर 4 ग्रुप्स असतात. एक म्हणल्यार फोरहेड, भुंया वयर आसता ते फ्रंटल सायनस म्हणटा आमी, तेवूय नाकान ड्रेन जाता. गाली फाटल्यान आसता ते मॅक्सिलरी सायनस म्हणटा, चीक सायनसीस, तेय नाकान ड्रेन जाता. दोळ्यां मदीं आसता ते इथमॉइड सायनसीस. आनी सामके फाटल्यान आसता द सेंटर ऑफ द स्कल ते स्फिनॉइड सायनस. हे सगळे थ्रू व्हेरी स्मॉल ओपनिंग्स, आणि हे ओपनिंग्स खूप धाकटे असतात, इवन लेस दॅन अ सेंटीमीटर, 0.5 mm असे असतात. बट दे हेल्प इन ड्रेनिंग ऑफ द सायनस. जे सगळे म्युसिन तयार करता सायनस ते त्या ओपनिंगांतल्यान नाकांतल्यान येऊन नाकाच्या फाटल्या वाटेच्यान वचून ते ताळ्यान पावता. हे कंटिन्युअसली चालूच असता आणि आमकां खबर देखून नसता. जे आमी गिळटात ते आमकां रियलायज सुद्धा जायना की इतले बाबा इतले मेकॅनिझम, सॉफिस्टिकेटेड मेकॅनिझम भितर आसा म्हणून. खंय कितें टायर पंक्चर जालो, खंय कितें वयर सकल जालें तेन्ना आमकां कळून येता बाबा हे इतलो वेळ पर्यंत तरी सारकें चलतलें, आतां कितें जालें.